नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज तुम्ही आयकूच काणी शंभरीची डिस्क्रिप्शना भितरी तुमकां एक लिंक मेळटले. तांतूं तुमी फुडेंच पुरा काणी वापस आयकूं येता. आयकनी जाल्यार आयकून चिरडुवांकय आयका येता. आज हांव सांगची काणी फुडें चंदमामांतुली H.A. कृष्णा म्हण हांणी बरयलेली बुधवंत जन म्हणून. एक राय आशिल्लो. तो एक विंगड नमुन्यारी तागेल राज्यभार करता आशिल्लो. तागेल विचार कसो म्हळ्यार जनान सुशिक्षीत जावका, विचारवंत जावका, तेन्ना मात्र राज्याची अभिवृद्धी जाता आनी आमी तांकां पुरा दिवन करून कसले जावचे ना म्हणून. तशें देखून तो तागेल राज्या भितर जना पुरा विचार येवका म्हणून थंय विचार गोश्टी, भाशण अशें मस्त पुरा काम करता आशिल्लो. आनी ताका लायक नांव आशिल्लें तागेले राज्या भितर शांती आसा, अभिवृद्धी आसा म्हणून. तें पुरा आयकतना तागेले एक मित्र रायो तो लेखता हें कसं म्हूण पळोवका म्हणून तो हागेल राज्या येता आनी त्या रायाल्या सांगता, भारी तुगेल विशय उलयताच पुरा कडेन म्हाका तें पळोवका मू. न्हय सकाळांनी बुदोवन जेवचें म्हळ्यार कशें शा तें. थोडे जन जेत्तनाची बुदंत आसताची, थोडे जन मंदमती आसताची, सकाळांनी कशें बुदोवन जेवचें म्हूण म्हणटा. तेन्ना हो राय सांगता त्या पुरा सामर्थ्य नातिलान उरलोचें प्रयत्न केल्या पुरा जनाकय बुदवंत कोर येता म्हूण सांगता. थवळ म्हाका हें पळोवका म्हूण सांगता हो रायो, मित्र रायो. वच्चा पळोवया म्हूण सांगता. तेन्ना तो सांगता पुरा जनी बुदवंत वय म्हूण दिसल्यार तूं विजयी जाल्लो, हांव सोलवलो. तेन्ना हो राय सांगता ना ना ताका मन ना आयिल्लें सोयरी रायान सोलवचें. तो सांगता ना 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 तूं सांगिल्लें म्हणके फरक आसा बुदवंत कांयत म्हूण जाल्यार तूंची विजयी जाल्लो, हांव सोलवलो, आतां वच्चा आमी म्हूण सांगता. आनी दोगांय भायर सरताची. सुरवेक तांकां एक मनीस मेळटा. तो तागेल्या घरा भायर बसला. तेगे लागीं हो राय सांगता तांणी रायाल रुपारिणीची विंगड पोशाख घालून आयल्यांची. तशें देखून ताका हांणी राय म्हणूंक वतना हांणी निमगिताची पळय हांव तुका 5 प्रश्न निमगिता, तूं म्हाका जवाब दितवे म्हूण निमगिता. तो सांगता निमगी म्हाका कळ्ळें सांगता म्हूण सांगता. तेन्ना मित्र राय सांगता पळय सुरवे प्रश्न कसो म्हळ्यार सकाळा पशी प्रकाशमान जावन आसची कसलें, दोनीचे श्रेश्ठ नमुन्या न्हीद म्हळ्यार खंयची, श्रेश्ठ उद्दाक म्हळ्यार कसलें, अक्षय पात्र म्हळ्यार कसलें, श्रेश्ठ फूल खंयचें म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो सांगता प्रकाशमान सकाळा पशी सूर्योची. श्रेश्ठ न्हीद खंयचे नमुन्याची म्हळ्यार आज रात्री न्हिदोवन सकाळीं जाग जाता पळय तीची श्रेश्ठ न्हीद म्हूण सांगता. श्रेश्ठ उद्दाक गंगी नवें म्हूण सांगता. अक्षय पात्र म्हळ्यार सफल श्रम तूं केल्लें आतकीर तुका फल मेळटा जाल्यार तेंची अक्षय पात्र म्हूण सांगता. आनी श्रेश्ठ फूल खंयची म्हळ्यार लक्ष्मीन रापचित असल कमला फुलाची म्हूण सांगता. राया भारी खूश जाता. तो मित्र रायो तागेल गळ्याचे मोतया हार काण तागेल गळ्या घालून सोडता. तितले भितरी त्या घरान दुखून एक 5 वर्सांची चेडूं धांवन येता एक चेल्लो. तो सांगता अय्यो म्हगे नान कांय पुणी सांगला, तो काम करून दणवून बसला, हांव सांगची वे तुमकां जवाब म्हूण सांगता. मित्र राय आश्चर्य जाता. हे चेडूं सांगता वे जायत सांग तूं म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो सांगता आम्माल दोळ्या प्रकाशूची श्रेश्ठ प्रकाशू म्हूण सांगता. कश्ट पाविल्या पुढची न्हीद आसा पळय तीची श्रेश्ठ न्हीद म्हूण सांगता. आकाशा दुखून भुंयक पडची उद्दाकची श्रेश्ठ उद्दाक. अम्माल हातूची एक अक्षय पात्र आनी देवा दवरलेली फुलाची श्रेश्ठ फुलं म्हूण सांगता. खुशी जाता ताका. तो एक भांगराचें नाण्य काण ताका दिता. तेन्ना ते मनशाल बायल हांसतर येता आनी सांगता हे चेडवान सांगिल्लें उत्तर तुमकां खूश जालें वे, हांव सांगता बद उत्तर म्हूण सांगता. अरे ही वय एक सांगता वे म्हूण रायू जायत सांग सांग म्हूण म्हणटा. तेन्ना ती सांगता कन्नडीन तूं प्रतिफलन जावचें, उजवाडूची प्रकाशमान जावन आसचें, मन हगूर करतना दोळ्या उद्दाक घालता पळय तेंची श्रेश्ठ उद्दाक, सान शब्दां जागोर जेवचेच पळय तीची एक श्रेश्ठ न्हीद, भूमातेची एक अक्षय पात्र आनी बामणान बायले हाण दिवचे फुलाचे श्रेश्ठ फुलं म्हूण सांगता. तेवय ताका खुशी जाता. तो तिकाय एक कसकी उडगीर दिता. तेन्ना एक 80 वर्साची एक मांतारी बोड्डो घेवन येता, बागसोवन गेला तिगेले फाटी आनी ती सांगता हें पुरा चेडूं हांकां कसो अनुभव आसा, बद उत्तर तुका हांव सांगता म्हूण सांगता. सांग म्हूण म्हणटा रायो. तेन्ना ती सांगता अंधकार काळोख आसतना उजवाड दिवता तसलो एक सानवी
दिव्या उजवाडोची श्रेश्ठ उजवाडो म्हूण सांगता. आरोग्य मनशा पडची न्हिदची श्रेश्ठ न्हीद. तान येत्तन पिवच्या मेळची उद्दां आस पळय तेंची श्रेश्ठ उद्दाक. मनशाल बुद्धीची अक्षय पात्र आनी सुक्तरी वर्सान कटल्यान उपयोगा पडची तसले कापसा फुलाची श्रेश्ठ फुलं म्हूण सांगता. रायाक इतलो संतोश जाता तो आनीकय थोडे नाण्य काणू तिका दिता आनी घरा येतर तो रायाल्या सांगता ना सकडांनी सांगची उत्तर समची तुगेल गांवन तुला पुरा जनय बुद्दंत तूंची विजयी जाल्लो हांव सोलवलो म्हूण सांगता. तेन्ना रायाक मित्र रायान सोलवची मन ना न्हय. तो सांगता ना बा तूं सांगिल म्हणके तांगेल बुदवंत कांय फरक आशिल्लो न्हय. पुरा जनय विंगड उत्तर दिलें न्हय तुका. ना तुंची विजयी हांव सोलवलो म्हूण सांगता. दोगय वो राय सांगता आनी वच्चो न्हू हांवय म्हगेल गांवान तुजें ना पुरा विचारवंत करूं प्रयत्न करता म्हूण सांगता. चेडवानो काणी खूश जाली की तुमकां नमस्कार. अनेक वरां तूं नव काणयो ಒಟ್ಟು ಮೇಳಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ.